देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोद्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगा देवाला काय काय गेल्या फावो नासतना फुक्या मोगा देवाला काय काय गेल्या ताचे उदोर कानार पडो साऱ्या जिवाक पडू चुरो कशाय आपला जिवीकोच्या आयज देवाचो लयतलो कशाय आपला जिवीकोच्या आयज देवाचो लयतलो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो युकाराच्या मिसाच्या बलिदानांत हाचे मिसाची मांडावळ सेवाधर्मीक रीत सांबाळटा सेंट गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आनी हांव लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटलाचे सायडीन आल्तो चिकाली रावता पळय ती आमची बाबा भयणां. किरीत भाशेन ह्या सगल्या सॅक्टर लिडरांक आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालून बरे भलायकेन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण किरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. आज आपल्या खातीर मागूंक लायता निकोलस फर्नांडीस आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता ताचे खातीर आमी मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी बरे भलायकेन ताका दवरूं म्हूण ताचे पासत मागुया आमच्या गोच्या पासत जायती आमची गोची पिडेंत आसात. ह्या दिसांनी वायरल फिवर जाता. भोव करून देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक आनी आमी सगल्यांनी काळजी घेवन ओदीक आमचो सांबाळ करूंक आमचे खातीर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 23वो आयतार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुजो भाव चूक करीत जाल्यार ताच्या तोंडार सांग. आमी सगलीं अस्कोत सगल्या लागीं चूक घडटा. एकामेकाचो राग घेवन रावचे बदलेक चूक सांगून चूक मानून घेवन बोगसणे मागून शांती समाधान करून आमचे मोदें आनी पवित्र सोबे मोदें मोगाचे संबंद बांदून हाडूंक देव आमकां मोगान शिटकावणी दिता. तर ही देवाची शिटकावणी मोगान घेवन एकामेकाच्यो चुकी बोगसून मोगान एकवटान जियेवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत बापाची कृपा मागुया. आनी बाबा भयणीनो, आमी जायते पावटी ह्या संवसारांत येतना आमची चूक कोण आदारता तेन्ना वो आमकां वायट करता तेन्ना आमी तांकां गुडेक भायर आयल्यांत, आमी नाकारल्यांत, तांच्यो खबरो केल्यात, दुसऱ्यांक सांगलां, तांचो राग आमी मनांत धरून रावल्यांत. ह्या वेळार आमचे चुकीचें आमी भोव करून आमी चुकता त्या वस्तूंचो आमी उगडास करुया. देवा आनी एकामेका लागीं बोगोस म्हूण किरीत भाशेन विंगास घेयनासतना दुसऱ्यांक वायट करिनासतना पूण नवो संबंद सगल्या सगळ्या आमी बांदून हाडूंक थोडो वेळ उकी रावया आनी आमच्या पातकांचो उगडास आमी करुया. सगलीं बरोबर. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट आदरान बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगल्या दुदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव
आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका तीन वाजता तुझ्या वैभवाक आसा, आमी तुका वाखाणटा. सौम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता, सौम्या देवा देवा देवाची शेरी शेरी तू संसाराची पाप काटाय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे मागणी आयकून प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिसता. जेजूचेर आमी बाबाट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचे जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूं चलयता सासणाच्या सस्नांक. इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या गोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितलें पावटी
म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. कोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव तुका सांगी जाल्यार आनी कोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकायनाय जाल्यार तो कोटो मनीस आपल्या कोटेपणांत मरतलो, पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार कोत्तलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जावन दी. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. म्हणुया, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारोक, ताका वाकाणुया. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडटाय ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरजां, चोरवांक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासाक केल्ले तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. बागेन पावलून रोमकारान बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणे समूर पाली. परतवार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा दवरूं न्हय. आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडे करिना, म्हणटच समोर सगळीं मेळोन मोग. देवाचें उतर हे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देव बाब आसलो जेजू सोवे कुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडून आता दोयेन ताणें आमच्या आदी केला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुज्यान ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गवायांच्या उतरार सगलें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कोडय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो भावार्थी वो दोळ वसूलदार म्हूण समज.
हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशे तितलेय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडश्यात तितले देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच एक वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत, थंय तांचे मोदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महाने वाकारी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणो, आज आमी साद्या काळाच्या 23व्या आयतारांत आमी भितर सोदता. आनी ह्या साद्या काळाच्या 23व्या आयतारांत भितर सोदतना आयच्या दिसाक आमकां विशय दितात तो तुजो भाव चूक करीत जाल्यार ताच्या तोंडार सांग. आमचे मदें ही जायते फावटी घडणी घडोवंक जायत की आमी आमचो भाव चुकता तेन्ना ताका सांगूंक भियेता, फाटीं रावता, ओ घडीक आमी दुसऱ्याक मुखार काडटा तो आमचें वायट चिंतलो म्हूण. हाच्या दिसाक एके घडणीची खबर सांगता. एका सोसायटीन खिरीत भाशेन एका मनशान आपल्या बिल्डिंगान एका सिक्युरिटी मनशाक दवरलो. ताका सांगलें, पळय हांगासर जायते चोर भोंवतात, तुवें बरे तरेन सांबाळ करचो, सगळें सुरक्षीत सांबाळचें. आनी सिक्युरिटी मनशान आपल्याचो भाव दिसपोटी रातचो करूंक येवजिलें. रातचो तो पिल्लूक वाजयतालो, दांडो मारतालो आनी आपलो वावर बरे तरेन करता. एका दिसाक चोर आयलो आनी हो चोर आयला म्हणून सिक्युरिटी वाल्यान बोबाड मारूंक सुरू केली, दांडो बडयलो, पिल्लूक मारली. घरचो दोनी खानाक आपले इयरफोन घालून नेटफ्लिक्स थंयसर मुवी पळयतालो, चलचित्र. ताका खबर नासली हो राखणदार भायल्यान बोबाड मारता. ताका खबर नासली तो दांडो बडयता. ताका खबर ना तो पिल्लूक मारता. कित्याक जें कितें तो पळयतालो ताचे मुखार दोनी तें जावन आसा चलचित्र. आनी ताणें दोनी कानाक आपल्या बरें सावंड आयकूंक जाय म्हूण इयरफोन्स घातलेले. बाबा हातूंत चूक कोणाची? राखणदाराची वो दोनयाची? राखणदारान घडीक आपलो वावर केलो आसतलो, दोनी घडी आपलो वावर करूंक चुकलो आसतलो. आयच्या दिसाक आमी आयकता, पयलें वाचप एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. आनी थंय आमकां एका राखणदाराची खबर आमकां सांगता आनी म्हणटा, देव इस्रायल घराण्याचो राखणदार ताका खिरीत भाशेन एझेकियेल प्रवाद्याक इस्रायल घोराब्यांचो राखणदार नेमता. आनी बाबा भयणो, ह्या राखणदाराची जबाबदारी कितें तें आयच्या वाचपान तो आमकां सांगता. जर दुस्मान पोजेचेर आक्रमण करूंक सोदता जाल्यार ह्या राखणदारान पोजेक शिडकावपाची गरज, पोजेक दुस्मानाच्या हातांतली ताणें वांटोवपाची गरज. पोरजा चुकता तेन्ना हे पोरजेक ताणें शिटकावंक गरज. जर पोरजा ताची शिटकावणी मानून घेना आनी ती मरता जाल्यार पोरजा आपल्याच गुन्यांवान, आपल्याच ह्या रोगताच्या गुन्यांवान ती मरतली अशें देव ताका सांगता. आनी बाबा भयणीनो, राखणदार तो तांकां शिडकायना. वो पोरजा आपल्या पातकांतूच समज ती मेली जाल्यार तांच्या रोगताचो जबाबदार हो राखणदार न्हय अशें देव सांगता. आनी देव एझेकियेलाक ह्या इस्रायलाच्या घोराण्याचो राखणदार नेमता तेन्ना ही पद्दत तो ताका सांबाळूंक सांगता. बाबा भयणीनो, एझेकियेल प्रवादी ह्या घोराड्याचो
जेन्ना ताका राखोंडात नेमता अशीं उतरां आमकां मेळटात. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकोता तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. कुडीक आमकां आधुनीक काळार जायते प्रवादी, जायते प्रवचनकार, जायते शिक्षक, जायते बरे मोनाचे मनीस आमकां शिडकायतात. ह्या आधुनीक काळार आमकां घडीक आमची जिवीत बरे तरेन मांडून हाडूंक, आमचें जिवीत बरे तरेन आमी सांबाळूंक देवाक मानता तसलें जावंक आमकां घडीक शिटकावणी येता. आनी जायते फावटी घडीक आमी तें आयकता पूण आमचे कान बेरे करता. असल्या वेळार एजिकेल प्रवाद्याक सर्वेस्पोस सांगता, ती तो तुका आयकोनात जाल्यार तांच्या रोगताचो वो मरणाचो जबाबदारी तूं न्हय. तुवें तुजो वावर केलो, तुजे पोरजेक शिडकाय, तांकां उदीक आनी उदीक सांग तांचें जिवीत बदलूंक. आनी देव ताका म्हणटा, म्हज्या नांवान तुवें ही शिटकावणी दिवची. आनी तांकां म्हणचें की सर्वेस्पोर म्हज्या तोंडांतले हें उतर तुमकां सांगता. म्हणटकूच बाबा भयणो, ही जबाबदारी विस्वाशीपणान एजिकेल प्रवादेन करूंक जाय आसली. एजिकेल प्रवादी आपणाक विचून काडल्यान आनी आपणाक देवान थंय पाठयल्यान देखून जबाबदारेन ही आपली जबाबदारी करता. घडीक पोरसा ताका आयकना, पोरसा ताचे ह्या उल्याक बेसार माय करता, पोरसा ताका बाबा भयणीनो किकोंत करता. पूण एजिकेल देवान दिल्लो वावर बरे तरेन व्हरता. दुसरें वाचप भाग्योन पावलो म्हणटा, देव आमकां सगल्यांक एकवटान जिवंक एकामेकाचो मोग करूंक आपयता. आनी कांय बरीं उतरां जेन्ना गुरुजीक तो भुरगो तोन्नो दांडगो येवन सांगता, गुरुजी समोर तुजी व्हडली आज्ञा ती खंयची? आनी जेजू ताका ही उतरां म्हणटा, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बळान तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. ही सगल्याहून व्हडली आज्ञा. पूण थंयसर आनीक एक म्हणटा, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. म्हणटच भाव भयणीनो, मोग आसा थंय राग ना, मोग आसा थंय दुस्मानकाय ना, मोग आसा थंय समजिकाय आसा, मोग आसा थंय भावपण आसा, अशें आमी जायते फावटी आयकता. आमकां विचार, आमचे मदलीं कितलीं जाणां घडीक हें पाळटात? आमची मदलीं कितलीं जाणां घडये हाचेर विस्वास दवरतात की मोग आसा थंय दुस्मानकाय ना, मोग आसा थंय समजिकाय ना, मोग आसा थंय बोगसणें आसा, मोग आसा थंय भावपण आसा. हाचें शुभ वर्तमान आमकां हाचेरूच सांगता. कांय बरे 4 उपाय जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिता. पयलो उपाय जावन आसा, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करी जाल्यार वच आनी तुज्यान ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. बाबा म्हज्या भावा सोशी येवंक बोगसणें मागचे बदलेक पयलें हांवेनूच बाबा भयणीनो वचूंक गरज. आय हॅव टू टेक द इनिशिएटीव. जायते फावटी आमी कितें करता? ताचेर सेंटेन्स मारता, जायते फावटी टिका करता, जायते फावटी क्रिटिसायज करता, जायते फावटी भायरायता, जायते फावटी पयस दवरता, जायते फावटी आमीच तापता पयलेच. आमची ही चूक. म्हणटच आयचे दिसा जेजू म्हणटा, म्हज्या भावाक घडये खबरूच ना जायत तो चुकला, ताका घडये खबरूच ना आपल्यान चूक आदारल्या. म्हणटकूच असल्या वेळार हांवें ताचे सोशी वचून ताची चूक ताका सांगूं ना जायत जाल्यार ताका घडये भितरल्या भितर खबर आसची ना आपल्यान चूक केल्या म्हणून. गरज हांवें वचून ताका सांगपाची. दुसरी वस्त, जर तो जाणा ताणें म्हाका दुखयला म्हूण आनी हांव ताचे सोशी वचना जाल्यार बाबा भयणीनो दुस्मान काय उदीक वाडोवंक शकता. हांव समज वचनासतना रावलो आनी तो जाणा चूक केल्या, कितें जातलें? तोवूय राग घेवन रावतलो, हांवूय भितरल्यान हर्ट जावन रावतलो. गरजेचें आमी एकामेका सवें हो भासाभास करूंक, गरजेचें आमी एकामेका सवें उलोवंक, गरजेचें पयलीं हांवें पावल मारूंक.
तिसरी वस्त भाव भयणू, जर हांवें म्हज्या भावासो अशी वचना जाल्यार ताणें चुकीक केल्ले बाबा भयणू, हे चुकीक लागून घडीक जायते फावटी हांव घडी म्हज्याच मनान चिंतलो, म्हजें काळीज दुखता, म्हाका गिल्ट फिलींग जाता भितरल्या भितर, कित्याक काय हांव वचूंक ना, तो आतां ना, तो मेलो, अकस्मात समज मेलो, ओ ही म्हजी भयण ना आतां संवसारांत, म्हाका भितरल्या भितर खाता गरज. जरी तर हांवें त्याच वेळार तर पावल मारलेले म्हजे भयणी वो भावा सवे घडीक बोगसोणें जातलें आसलें, संदान एकामेका सवे आमी करूंक पावतले आसल्यो. ह्या आजच्या दिसाक आमी नियाडुया. कितले फावटी घडीक हांव फुडाकार घेता काय, कितले फावटी हांव म्हजी भयण म्हजो भाव चुकता तेन्ना हांव पयलें पावल मारतां. दुसरो उपाय तो म्हणटा, तुका आयकोना जाय जाल्यार दोगा वो तेगा गोवायाच्या उतराचेर सगळे रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. जायते फावटी घडीक म्हज्यान ताचे भितर पडना, हांवूय उलयतां तोवूय उलयता, बरोबर उलयता आसतात भासाभास, म्हणटच कोण आयकोपाचो कोण ना. आयकोना जाल्यार कितें जाता, चूक भोगसता. आयकोना जाल्यार कितें जाता, समाधान येता, येना. म्हणटच गरजेचें दोगांक आनी कोणाक वर, ती घडीक आयकतलीं त्या वेळार, ती घडी आमचे मोदें कितें आसा तें सांगतलीं, ती घडी आमी एकामेकाक सजमोनात, समजिकायचीं उतरां उलयनात. आमची ती भावां आमचे मदें गोवाय आसात, ती घडी आमकां सांगतलीं, तुमी हे भाशेन करूंक ना, हे भाशेन करूंक जाय. तिसरो उपाय सांगता, पूण तांकांय आयकोना जाय जाल्यार सोबेक कोडूय. हय, सोबा म्हणटा तेन्ना कोण, आमची पवित्र सोबा. हे पवित्र सोबेन आमकां जायते वडील दिल्या, जावं तो पादविगार, पादकूर, जावं आमचे मॉडरेटरा वाटेन आनी कोण आसात, जावं फिरगोजेची बरी जाणवायची मनशां आसात, तांचे सोबे तांकां वर. तांकांय समज तो आयकोना तेन्ना तुवें ताका सोडून दिवचो, हे भावाक तुवें सोडून दिवचो. पूण सोडून दिल्या उपरांत चवथो उपाय जेजू काय बरो सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वोस मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. म्हणजे तुवें तुज्या भावाक सोडला, प्रयत्न तुवें केलो, दोगांक हाडलीं, उपरांत पोरजे मुखार येलो, ओ सोबे मुखार येलो, तरी आयकोना, तो आपल्या स्वाद्याचो, ताचे पासत मागणें गरजेचें. जायते फावटी आमी ह्या मनशा पासत मागोना, सायबा तांची मनां बदल, तांची काळजाची भावनां दुखोवल्यांत ती सायबा तूं पेकोवणी दी. हें आमचें मन जावंक जाय बाबा भयणीनो. जेन्ना म्हजो भाव म्हजें चुकता, म्हजी भयण म्हजी चुकता, गरज खंयचे उपाय हांवें घेतले, सगळे उपाय घेवन जाले आनी जावंक ना जाल्यार तातूंत कसलोच फायदो म्हाका मेळूंक ना, शेवटाक देवा मुखार ताका दवर आनी तुज्या भावा खातीर माग, बऱ्या मनान माग. सायबा ताचें पाड पडोवन, ताचें वायट जावन, ताचें हें जावन, निसणटण घोट्टाण जावं, असलीं उतरां न्हय. ताचें मन बदल, ताका नवसरणी दी, ताका उदीक उदीक आपल्या जिवितांत बरें आसा तें करूंक तूं सायबा सुचय. हेंच आमी करतना जायते फावटी मागण्या वरवीं आमच्या ह्या भावा भयणाक कितेंच भाशेन उदीक आनी उदीक बरेंपण येतलें. मागण्या उद्देशी बाबा भयणीनो आपूण उदीक आनी उदीक आपलें जिवीत ती नवसरूंक पावतलीं. म्हणटकूच बाबा भयणीनो आनीक शेवटाक जेसू म्हणटा, हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशें तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडटलो. कितें म्हणूंक सोदता देव आमकां? बाबा भयणीनो, द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च ही उतरां घेवन म्हणटा, जेसू संदान साक्रामेंताची वोस्त आमकां सांगता. आमी देवा सवें संदान करूंक गरज, आमच्या भावा भयणां सवें संदान. जायते फावटी आमी खुमसार संदानाचो साक्रामेंत आपणावंक विसरता. जायते फावटी आमकां गरज ना अशी दिसता, परतून परतून तेंच पातक, परतून परतून तीच चुक्यो, कित्याक सांगतलो हांव, लॉज बेश्टी ना. आयज आमकां कितें भाशेन हो उपाय देवान दिला. संदान आमी देवा सवें करूंक, संदान आमी पेल्या सवें करूंक.
आमकां करपा मागुया. ओदीक आमी हे चारूय उपाय घेवंक पयले सुवातेर म्हजो भाव चुकता तेन्ना ताची चूक हांवें ताचे भितर आनी म्हजे भितर आसा ती तांच्या तोंडार सांगूं. दुसरी आयकना जाल्यार दोगां वो तेगां घेवन भासाभास करूं. तिसरी सुबे माजार व्हरूंक. चवथी सगळे उपाय सांडल्या उपरांत ताचे पासत हांवें मागूं. आनी मागणें करतना पयली म्हजी नवसरणी संदान साक्रामेंता वरवीं हांवें करूंक. ह्याच्या दिसाक हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आनी ह्या वेळार बाबा भयणीनो आमचो बावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार उसणाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मरेतान सोलमलो. पोस पिलाता काल ताणें कूस सोंसले. ताका कुस्सा सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसलो. तुयें शिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येता. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंची बोगसोनी, कुडीचें जिवन पोवन सासणेचें जिवीत. जेजू म्हणटा म्हणटूच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय तेन्ना आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं संदान कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटूय. जेजून दिल्ली शिकूण आमच्या जिवितांत पाळूंक एकामेकाची चुकी बोगसूंक आमची मागणी बावार्थान बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपली पोरजां चुकता तेन्ना तांकां शिडकावंक आनी आपले पोरजेच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मागणी आयकून घे बापा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपूण चुकतात तेन्ना मानून घेवंक आनी आपली चूक सुदरावन पोरजेच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. देवाचो मोग आनी देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत अणभवंक आनी एकामेकाच्यो चुकी बोगसून संदान करून चूक मानून घेतोलें काळीज आमकां बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमच्या असोक्त पातकी स्वयंभाक लागून देवाचेर आनी आमच्या भावा भयणीचेर आमी चुकता तेन्ना संदान संस्कारा वरवीं देवाची शांती आनी पेखोवणी घेवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. थोडो वेळ उगी रावया आनी आमचे चुकतात भोव करून आमचे दुस्मान आसात तांचो उगडास करुया. तांचे पासत मागुया. मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक तूं कान दी आनी आमच्यो चुकी वळखून घेवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. Amen. C1, page 28. C1. Concedona tu barum sodes fora pitoria, amce dole ubarum devamar poluia, amce cali subarum deval calza piluia, tace
देवावर पळुया आमचे काळीज उबारून देवाकडे मेलुया ताच्या मोगासाठी आमचो मोग भोगुया. मोशा बाबा भयणीने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानत घेऊ. देवा आमच्या बापा तूं खोरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक काय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बाप सासणाच्या देवा सोर कार्यान सोतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरितान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोसून पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेचपुरी जेवण जातूस आनी कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुरपोर गोटुया आनी एकासी पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडन रगोस येतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगातीत चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरनुतान सोर काडीत गमानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणो, आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हें आमी सद्दां आमच्या बापा जेजून प्रार्थना शिकयता त्या प्रार्थनान आमी म्हणटा आनी आमी जायते फावटी आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक विसरता. हाचे दिसाक परतून एकदां उगडास करुया आनी खरेंच न सोडलेल्या मनान आमच्या दुस्मानाक आमी किरीत भाशेन मागतना आमच्यो चुकी बोगोस म्हूण प्रार्थनांतल्यान सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या नेण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाच्या दिसकांची कुशी परमेन तुका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जुजेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शरीर संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शरीर संवसाराचें पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शरीर संवसाराचें पाप कटली आमकां शांती. ही देवाची शरीर संवसाराचें पाप कट्टा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. आत्मीक कुमया खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन आमी सगळीं सगळेच पोरांची भुरगीं जेजू सगळेच ताचो बापूयाचो परत मोग एकामेकाचो जसो आमी गेल्या तुमचो मेल्या तुमी करता कितें बरें जाता म्हाका पावलें परत मोग एकामेकाचो जसो आमी गेल्या तुमचो मेल्या तुमी करता कितें बरें जाता म्हाका पावलें एकूच मान आमच्या आत्म्यान एकूच मोग आमच्या काळजान एकूच जीव आमचे सोबे सोबेस्ता देवा परत मोग एकामेकाचो जसो आमी गेल्या तुमचो मेल्या तुमी करता कितें बरें जाता म्हाका पावलें
प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्ले जेजूचे मांस आनी रगत आमच्या पिढे सोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळे आमचे जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. गेल्या आयताराक इगोर्जीन कलेक्शन जालां 24,040 दाबोली कोपेलांत 1,372 सगळे मेळून 25,412 येता तो आयतार साद्या काळाचो आयतार 24वो आयतार 3 मिसां आमच्या महादोन प्रांतीक देव आपोवण्याचो आयतार. कितें भाशेन आमकां उदीक पाद्री माद्री देवान उदीक आपल्या मोड्यान वावराडी धाडूंक कितें भाशेन आमी येता त्या आयताराक मागतले. पयले मीस 6:30 सेंट विन्सेंट de पालोटी समुदाय रेजिना मदीं, दुसरे मीस 8 वाजता पॅरिश शूत, तिसरे मीस 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस आनी दोतून. पोवीस संस्काराची बसून बुधवारा दिसा सांजे 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता जातली. आयताराचे सदांचे पुरी मीस ह्या सोनवाराक जातले 6 वाजता इंग्लीश भाशेन इगोर्जेन दाबोली कोपेलांत 6:30 वाजता. घोराघोरांनी सायबिणीची बॅट आजतान सुरू जाता. म्हणटूच सायबीण सांजेच्या 6 वरांचेर मागण्याची रीत आसतली. मागण्याची रीत जाल्या उपरांत सायबीण हांगातान इगोर्जेंतान भायर काडटल्या. ज्या गोराब्यान सायबिणीची बॅट जातली तांणी सकाळच्या मिसाक येवचें म्हूण आमी मागता, कित्याक त्या गोराब्या पासत आमी कितें भाशेन मिसांत मागतल्या. 11 तारखेर फाल्यांच्या दिसा 7 वरांचेर सोंपलेल्या दुमियाना फेर्नांडीस हाचो म्हयन्याचो उगडास. 16 सोंपलेल्या जुलिया हेलेना आल्विस रॉड्रिगीस म्हयन्याचो उगडास 7 वाजता. तशेंच 7 वाजता सोंपलेल्या नातालिया पेरेरा हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास. समुदाय जोमात हे भाशेन 10 तारखेर आयच्या दिसाक आवलेडियो वालांकानी समुदाय रेंद्राबाट सांतान आगुस्तीन फेर्नांडीस हाच्या घरांत. आयच्या दिसा सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट मिलाग्रीन सोसा हाच्या घरांत 5 वाजता. फाल्यांचे होली फॅमिली समुदाय नाकेली सांताना पेरेराच्या घरांत 7 वाजता. एका बऱ्या देखणाऱ्यान गूड समारिटन फंडाक आमच्या 10,000 दिल्यात. काळजांतान आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. आयच्या दिसाक सायबीण ह्या घरांनी वेतेली. पेद्रिनो गॉमिस कॉपेलबाट, जॉन डिकॉस्टा आसूय, आंतोनेत वाज इग्रेशा, पियदाद वाज पेंटा, ज्योती स्वामी रेजिना मदी पालोटी वाटेन, डॉक्टर फातिमा मिश्किता टेलिफोन एक्सचेंज आल्तो चिकालीम आनी रोजी आल्वारीस बिहायंड NSD ह्या सगळ्या आमच्या कुटुंबा खातीर किरीत भाशेन आमी देवाक दिन वाचून तांचे खातीर मागुया आनी देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सायबिणीमायेचे विणवणे आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. F7, page 88, F7.